Welcome to Garden of Glory. Today we explore Hebrews chapter 12, verse 18 to 29, where we are invited to leave the fear of Sinai behind and step into the joy and awe of God's unshakable kingdom. हेब्रेवांक पत्र 12 वळी 18 ते 29. 2 कोरार. ओरोण्यांत इस्रायल पोरजेक जाल्लें तशें सासपूंक जातात तसल्या वस्तूशी तुमी येवंक नात. सिनाय दोंगरार आसलो तसो हांगा जळतो उजो ना, काळो खांदार ना, तुफान ना, तुतुरेचो साद ना, गाजतल्या ताळयाचो आवाजूय ना. तेन्ना हो देवाचो ताळो आयकतल्यांनी आपणाक आनीक एक पोरयान उतर आयकूंक नाका म्हूण नेटान सांगलें. कारण देवान असो कायदो घाल्लो. एक मोनजात पोरयान दोंगराक हाफुडल्यार तिका फातरांनी मारची. असलो खोर कायदो तांच्यान सोंसून घेवंक जायनासलो आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोइजेसान म्हळें, हांव थाऱ्या भियेलां, हांव कोडकोडतां. पूण तुमी सियोन दोंगरार जिव्या देवाच्या शारांत पावल्यात. हे सर्गींचे जेरुजालेम. हांगा हिशोब नासलोले देवदूत उत्सवाक जमलोले आसात. ही पळयात देवाच्या मालगोड्या पुता धुवांची पवित्र सभा. तांची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात. तुमी खरेंच देवा सोरशें आयल्यान, आख्या मनशा कुळाच्या मनसुबीदारा सोरशें. ताणें संपूर्णायेक पावयल्यांत त्या देवाक मानवलोल्या मनशांच्या ओतम्या सोरशीं तुमी पावल्यात. तुमी जेजूशी आयल्यात. तो नव्या कोराराचो मोदेस. ताचे विक्रायल्लें रोगोत आमकां शुद्ध करता आनी आबेलाच्या रोगतावून व्हडा बळान आमचे खातीर देवाक उलो करता. म्हणटोच चोत्राय धरात. देव तुमचे कडेन उलोयता तेन्ना ताका कान दिनासतना रावू नाकात. देवाचो संदेश संवसारांत परगोडटालो ताचें आयकूंक ना, ती ताचे खास्तीक चुकूंक नात. तशें तर स्वर्गार थावन आमचे लागीं उलोयता ताका आमी कान दिनाव जाल्यार खोशी म्हूण आमी सुट्टोल्यांव. ताच्या ताळ्यान तेन्ना प्रितूम कांपयली. आनी आतां ताणें अशी भास दिल्ली आसा, हांव आनीक एकदां प्रितूमच न्हय पूण आख्खी सृश्टी कांपयतलो. आनीक एकदां ह्या उतरांची समजणी अशी, कांपयल्यो वस्तू त्यो रचलोल्यो देखून नांच जातल्यो आनी कांपूंक जायनात त्यो वस्तू अश्योच उरतल्यो. आमकां कांपोवंक जायना तसलें राज दिल्लें आसा. देखून दिनवाशी जावया आनी आदरान आनी भोक्तीन देवाक मानता ते भाशेन ताका भोजुया. कित्याक आमचो देव म्हळ्यार भस्म करता तसलो जळतो उजो. This passage calls us to worship with reverence and awe. God is still holy, still mighty, still a consuming fire. His grace gives us access, but His holiness calls us to humility. As followers of Christ, our lives should be rooted in what is eternal, grounded in a kingdom that cannot be moved. Let us pray. Lord, thank you for welcoming us into the joy of Mount Zion through Christ Jesus.
our mediator. Help us to listen to your voice with humility and respond with obedience. Teach us to worship you with reverence and awe, remembering that your kingdom is unshakable and your presence is holy. Root our lives in what lasts forever, and let our gratitude overflow in every part of our walk. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.